हॅलो गोंयकारा, आज आमी आमगे गोंयच्यो पातोड करुया. ह्यो आमगे माय सदां आमकां ऑगस्टा 15 कोताली. सो आमी ह्यो पातोड करुया. पातोड करपाक आमकां पातळी पान जाय. ही एक्चुली ओडोच आमी जमणी रोयताय सदां ती पान जाताय. तेका फिलींग करपाक आमकां नाल्ल जाय. तुका फ्रेश नाल्ल आहल्यार नाल्ल घालपाचो आनी आमकां गोड जाय. हें हालीं भितर तेका फिलींग करपाक. पूण आमकां तांदूळ जाय. आमकां ते आमकां रातीको तुका रातीको तुका हे सोप उदकान घालूंक पडले आनी सकाळीं तुवें हे ग्रायंड करूंक पडले. सो हांवें हे रातीको घायल्ले. हांव आतां हे ग्रायंड करता. आतां हें पीठ ग्रायंड मिक्सरान वांटिलां. सो तूं हें पीठ हाडटा आसतना मातशें सॉल्ट घाल, मीठ घाल, टेस्ट चोय तुका जाय तें. कित्याक एक पाण हांडील म्हणटा तें आतां तें मीठ लागपा ना तेका. तें तुगे हाडटा आसतना ग्रायंड करता आसतना लागतलें. सो तें जालें म्हणटरी गोड आनी तुगे तो नाल्ल आहा तो कांट ग्रेट कर आनी मिक्स कर हें गोड. तें जालें म्हणटरी पातोड पान आहाय ती धुय बरी आनी आतां तेका पीठ लायता. हॅलो गोंयकारा, आज आमी आमगे गोंयच्यो पातोड करुया. ह्यो आमगे माय सदां आमकां ऑगस्टा 15 कोताली. सो आमी ह्यो पातोड करुया. पातोड करपाक आमकां पातळी पान जाय. ही एक्चुली ओडोच आमी जमणी रोयताय सदां ती पान जाताय. तेका फिलींग करपाक आमकां नाल्ल जाय. तुका फ्रेश नाल्ल आहल्यार नाल्ल घालपाचो आनी आमकां गोड जाय. हें हालीं भितर तेका फिलींग करपाक. पूण आमकां तांदूळ जाय. आमकां ते आमकां रातीको तुका रातीको तुका हे सोप उदकान घालूंक पडले आनी सकाळीं तुवें हे ग्रायंड करूंक पडले. सो हांवें हे रातीको घायल्ले. हांव आतां हे ग्रायंड करता. आतां हें पीठ ग्रायंड मिक्सरान वांटिलां. सो तूं हें पीठ हाडटा आसतना मातशें सॉल्ट घाल, मीठ घाल, टेस्ट चोय तुका जाय तें. कित्याक एक पाण हांडील म्हणटा तें आतां तें मीठ लागपा ना तेका. तें तुगे हाडटा आसतना ग्रायंड करता आसतना लागतलें. सो तें जालें म्हणटरी गोड आनी तुगे तो नाल्ल आहा तो कांट ग्रेट कर आनी मिक्स कर हें गोड. तें जालें म्हणटरी पातोड पान आहाय ती धुय बरी आनी आतां तेका पीठ लायता. पीठ तुगे पातोळ आसा तितून बरें दाट आहल्यार तें सगळें दाटो जातलें. सो हें पातोळ आसा तितून बरें चड उदकूय घायनाका करता आसतना. आतां हे दोन सद्याक केले. आतां हो चून केलें तें चून घाल तितून. आनी जाऊ दिया चोया कितून लागत तो. आतां सारक्यो 10 मिनट जाले. आतां कळ्ळे आनी त्यो गरम आहाय. ह्यो आमगेल्यो जाल्यो पातोड्यो आनी हांव समजता तुमी ह्यो कोण पातोड्यो हातली म्हणून. चल चड कोन्न देव बरें करूं.